नेपोलियन बोनापार्टाचे ताजें व्यक्तिमत्व कितें आसूं ताका आमी मानूं ना मानूं, पूण एक वाक्य नेपोलियन बोनापार्टाच्या पुस्तकांत आसा जें म्हाका खूब आवडलें. तो म्हणटा अशक्य हें फ्रेंच डिक्शनरीन ना म्हणून. आमच्याय बी डिक्शनरींतल्यान अशक्य उतर आमी काडून उडोवपाची गरज आसा. आनी जितलें कितें गोंयकारांच्या बाबतींत तांणी केल्ल्या पराक्रमांच्या बाबतींत तांचे एचिवमेंट्स उपलब्धी हांच्या बाबतींत आमच्यांनी करूं येता तें जर आमी केलें जाल्यार एका ल्हानशा भुंयेक ह्या केदें व्हडलें सांस्कृतीक दायज आसा हें पटोवन दिवपाक म्हाका दिसता हें पयलें पावल उदय बाबान तातूंतलें घातलां. उदय भेंब्रे ह्या नांवान उदय आसा, अस्त ना. निश्चितपणान आमची मागणी आसा की जांकां अस्तूच खबर ना अशा उदयान ह्या ग्रेट गोवन्सांची जी एक आनी ग्रेट कल्चराची जी एक परंपरा आमच्या मदीं घालून दिल्या ती अशी दीर्घ काळ तांणी चलोवची अशें हांव मागतां. कित्याक पुस्तक बरोवंक पयशे जाय. संजना पब्लिकेशन्स उदकान चलो ना, वाऱ्यान चलो ना, आनी आमचो तांकां पाठिंबो जाय. देखून तुमी घेयात, पुस्तक घेयात, विकतें घेयात, वाचात, वाचून समजिकाय घेयात. तें सोंपें उतरां, सोंपी, व्हडलें न्हय, सोंपी सादी उतरां. हांवें शब्द कशें घेनासतना तें वाचलां, शब्द कशें घेनासतना वाचलां. सोंपें सामकी सोंपी उतरां. आनी आमी बरयतात तेन्ना तशेंच सांगूंक जाय. आमचो मावजो बाई मावजो तशेंच सोंपी सादी उतरां, व्हडली घालून फायदो ना. म्हणटच तुमी तें वाचत घेयात आनी तें दवरिनाकात. पयले सुवातेर विकतें घेयात, दुसरे सुवातेर वाचात आनी तुमच्या जिवितांत परिणाम येतलोच. म्हज्या जिवितांत आयलो, हेच भाशेन तुमच्या जिवितांत येवचो.